7 ऑक्टोबराक म्हापसा गणेशपुरी दोतोर घाणेकराच्या बंगल्यार दरोडो घालपी 6 जाण दुबावीत बांगलादेशान पावले। त्याच्या फाटल्यान गेल्ल्या पुलिसाची 12 टिमी रित्या हातीन परत येवचे पडले। दरोड्याचो प्लॅन कसो शिजलो ते पळयात। म्हापशा दरोडा घालपी 6 संशयीत बांगलादेशांतल्यान आयिल्ले। बेंगलोराक ते आपल्या सोयऱ्यांगेर रावन दरोड्याचो प्लॅन तयार केलो। ते चोरयेचो प्लॅन करता हे त्या बेंगलोरकाराक खबर आशिल्लें, मात ती चोरी खंय करपाची आसा ते ताका कळूंक ना। ताणें फक्त तांकां आपल्या घरा रावपाक सुवात दिल्ली। पुलिशेन त्या दोनूय सोयऱ्यांक ताब्यांत घेतल्या। म्हापश्यां सारके कॅमेरा नाशिल्ल्यान पुलीस चोरापासून 3 वरां फाटीं उरले। दरोडेखोराक तांच्यांनी पयले पर्वरेच्या कॅमेरात पळयल्ले। तांकां बेळगांव मेरेन ट्रॅक करता म्हळ्यार ते बिजापूर सावन हैदराबाद पावले। हैदराबाद बस स्टँडा वयलो एकूय कॅमेरा सारको नाशिल्ल्यान पुलीस शेणले। हैदराबादच्यान मेघालय गाठून तांणी बांगलादेश बॉर्डर क्रॉस केल्ल्याचो दुबाव। पुलिशेन वट्ट 12 टिमी धाडून शेवटाक मेरेन तांकां ट्रॅक केले। हे दरोडेखोरा कडेन मोबायल नासलो, त्या खातीर तांकां ट्रॅक करपाक त्रास जाताले। वेगवेगळ्या सुवातींचेर CCTV कॅमेरा फुटेजी पळोवन तांकां ट्रॅक केलो। पुलिसांच्यो टिमी वेस्ट बेंगाल, मेघालया, त्रिपुरा आनी आसाम मेरेन पावले। पयलो एक दरोडेखोर बांगलादेशाक पाविल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी। बाकीचे दरोडेखोर बांगलादेशात पावले म्हूण पुलिशेक दुबाव। सगळे प्रयत्न निश्फळ जाल्या उपरांत पुलिसांच्यो सगळ्यो टिमी निमाणे गोंयांत पावले। तांची दरोडो घालपाची पद्दत, म्हापशेच्या फामिलीन चोरांचे केल्ले वर्णन आनी बांगलादेशान वचून लिपप ही पुराय मोडस ऑपरेंडी पळयल्यार दोनापावला घाल्लो दरोडा घालपी टोळी हीच आसपाक जाय असो पुलिसाक दुबाव आयला। प्रुडंटा खातीर ओमकार फारी।